PWDच्या ऑपरेटराच्या घाळपणाक लागून न्यू वाड्या वाठारांतल्या लोकांक फाटले कितलेशेच दीस जाले उदक मेळना। उदकाच्या टाकयेचे वाल्व पिड्ड्यार जाल्ल्यान दिसपट्टे हजारांनी लिटर उदक गटारांत वता। PWD कागाळ करून कांयच फायदो ना अशें वास्कोची नगरसेवक तारा केरकार म्हणटा। लाखांनी लिटर उदक फुकट वता आनी ऑपरेटराचो न्हिदो काडटा अशें लोक म्हणटात। वास्को न्यू वाडे वाठारांतल्या लोकांक सदांच उदक सारकें मेळना। लोकांनी कागाळ करूनय कांय फायदो जायना। वॉल पिड्ड्यार जाल्ल्यान दर दिसा हजारांनी लिटर उदक पिड्ड्यार जाता। ऑपरेटर मात न्हिदो काडटा, थंयच्या लोकांक मात उदक मेळना। नल को पानी आता नहीं। नल को तो एकदम एक बार तो 6:30 बजे छोड़ता पानी, एक 10-20 मिनट छोड़ा तो भी बहुत हुआ पानी। पानी नहीं आता, नल को नहीं आता, गटर को आता पानी। हम लोग को जल्दी पानी जाते हैं और बहुत बारीक आते हैं पानी, रोज गटर में ही जाते हैं पानी। मुरगांवची नगरसेवक तारा केरकर म्हणटा, भौशीक बांधकाम खात्याचे अधिकारी कांयच काम करीनात। रातची कितें दोनांक एकांक कितें येता त्या वेळापासून जे उदक गटरान वयता तूं पळयलां आतां हे सगळे भितुल्ल्यानसून पळय ताका उदक सेव करपाचें हेंचें कांय प्रॉब्लेम ना। हांकां कितले फावटी लेटरां घातली हेंचें कांय हें ना। ट्रान्सफॉर्मर बसयनात ते, उदक पंपींग करिनात। हें उदक इतलें गटरान वयता, ह्या बायलेन सांगलें की आपल्या घरान सुद्दां वयता, म्हणजे तूं चिंत कितलो लोड आसता त्या उदकाचो। अख्ख्या वास्को उदक पावता तितलें उदक ह्या गटरान वयता। एक रातचे 2 वाजेपर्यंत सकाळी 5 वाजेपर्यंत हे गटरान उदक वयता। ह्या गटराच्या उदकानूच आमी जागी जाता एक फावटी, आनी आमच्या नळाक 6 जावच्या पयलीं आमकां उदक ना जाता। 1 वर ते 2 वर उदक। प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान दिशांत परब। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। दिवचले बायलांच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या स्टॉलाचे पर्यावरण मंत्री अलिनान उक्तावण केले। प्लास्टिकाचो वापर उणो करचो म्हूण अलिनान उलो मारलो। I request the people of Goa also to contribute by being responsible citizens and by showing their love for their land, by not littering the state, by not, we are all aware, the whole world uses plastic. It's not only India that uses plastic, and yet if you visit some countries you will find that there is no plastic on the roads. That's because the citizens behave responsibly. That's because the citizens love their land. 5 ते 10 नोव्हेंबर मेरेन मडगांव रवींद्र भवनात नाट्य महोत्सव जातलो। महोत्सवाक ज्येष्ठ कलाकार प्रशांत दामलेक मुखेल सोयरो म्हूण हाडपाचो यत्न चल्ला। महोत्सवाक गोंयच्या कलाकारांचो भोवमान जातलो। प्रख्यात नाट्य कलाकार दिग्दर्शक फेमस असे प्रशांत दामले हांचे कडेन उलोवणी चालू आसा। ते ह्या कार्यक्रमाक प्रमुख पावणे म्हणून उपस्थित रावतले अशी अपेक्षा आसा। गोंयांत हौशीन नाट्य भूमी गाजयल्ल्या कलाकारांचो गौरव सन्मान केलो वतलो। बायणा वाठारांतल्या विस्थापीत जाल्ले शिंदळकी व्यवसायांतले बायलांक राज्य बायला आयोगान अर्थीक मदत म्हूण चेक वाटले। चेक वाटतना आयोगाचे अध्यक्ष विद्या शेट टानावडे, हेर वांगडी आनी मुरगांवचो उपजिल्लोधिकारी आशिल्लो। म्हणजे एक तांकां ते हेल्प कशें आनी हे खूब दिसाचें एक तांचें हें आशिल्लें की आमकां कितें तरी मेळचें म्हणून तांच्यांनी एक NGOक धरून जाता तितली फायट केली आनी आज तांचें तें स्वप्न कशें एक साकार जालें, कितें तरी मेळ्ळें तांकां आपल्या म्हणजे इन फ्युचराक केलें। आनी आमच्या वुमन्स कमिशन मातशें नेटान धरलें म्हणून म्हाज्या मेंबरांनी सगळ्यांनी नेटान धरलें म्हणून हें आयज जावपाक पावलें हें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्यान खबरांची हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।